सकाळी 7 वरांचे सुमार हिंगा एक्सिडेंट जालो. वोतराक वयल्या रस्त्याचो आनी ती गाडी कारवार वचपाची. ती गाडी कारवारची डॅम आहा थिंगाची. ती जाता फॅमिली आसलोली. ती तेणें मान ताका तो येता जाणा ती येता जाणा तेणें तिका गाडी ओवरटेक केली आनी ऑन द स्पॉट मारली. ठीक जावन सद्या ऑन द स्पॉट मेले आनी सिरियस आहा हॉस्पिटलान म्हणजे सांगून जायना तो मरत ते. आमी कितू पाटी मिडियाचेर येयले आनी मिडिया सांगिल्लें की हो रस्तो रूंद करूया म्हणून. और फाटी मिडिया आमी हाडलें आनी दाखयलें की कितू तापेलें तें आसलें इकरा जावन मेले आनी तीग जावन पंदरा जावन पंदरा जाता आज इकरा मेल जाय हेच्या मुखार कितें उरलां जाल्यार आमी म्हणटाय कितें हे एलिसा लागून आमी गपचूप आहाय. जरी तर एलिसा ना जाल्ले हांवें रस्त्यार रेस्पॉन्स करताले. अरे वाडोयाय मरे हो रस्तो वाडोयाय मरे तुमी आतां PWD कितें चोयता हे आतां एक्सिडेंट जाता ते आतां हेजी कोण चवकशी करता जाल्यार आमी मागताय हे आज कंपोजिशन पडे आहा ते PWD आमची फारीक करचें. अरे फुल सोल्युशन चोय कितें जालें तें हां हे आतां मुखार कोण आतां कोण येता कोण येना जाल्यार आमी आपूण कितू पाट दाखयता दाखयलें पुराय म्हूण रोड वायडींग करूया म्हूण हो कित्याक पावता. वयल्यान तूं म्हणटा कितें हे 7 हायवे म्हूण 7 म्हणटा हो हायवे हे रस्ते हायवे म्हणटा ही हां म्हणटा तुमी हेच्या मुखार वगैरे रावपा ना. हेच्या मुखार हांवें सांगता इलेक्शना लागून आमी गपचूप आसाय. आफ्टर इलेक्शन तरी रोड हो तर वायडींग जायना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले ब्लॉक करतले.